खुबशे इशू आसले आनी खुबशी रेजोल्युशन घेतली आसात. दीपक नायक बोरकर तेणे अप्लाय फंडाचेर रेजोल्युशन घेतलें आनी तेणी ते रिपोर्टराक सांगला ते क्लियर करचे म्हणून. ते हो फंड जो आसा तो आमकां हांगा ना. ते ऑलरेडी ती पयलीं कामां जी जाल्लीं बरो पयलींचो फंड तो आनी ती पयलीं कामां जी जाली तेंची ती बील पेंडींग उरल्या तेका लागून तो थंय आमकां दाखयता. पूण असो हो फंड ना आमकां यूज करपा खातीर. अनितान एक घेतलो की तेगे रेजोल्युशन घेतलें की तेजी कॉन्स्टिट्युचे काम जाल्लें आसा ते आमी पंचायतींतल्यान तांकां NOC दिला आनी ती आमी जिल्हा ऑफिसांतल्यान ताका एक लेटर दिवचें. एक तेणें रेजोल्युशन घेतलें वॉटर हेका लागून उदकाच्या कनेक्शनाक लागून. तशेंच 15 फायनान्साचो आमचो इशू आसलो आनी तेजेर आमी सुरेश केपेकारान हो मांडलो की आपली कामां जी आसा अपलोड केली ना आनी तेजेर तेगे आसले. आमी कशें आसा आमी कामां अपलोड करता आसतना जेन्ना CO आनी आमचो एकावंटंट बसोन तेमच्यांनी कामां घातलीं आनीक म्हाका पयलीं खबर नासलें. मागीर COन म्हाका सांगलें हांवें अशी काम केलें. जेन्ना पयलींची जी मेंबरांनी कोण 15 फायनान्साक कामां जाल्लीं तांकां तेंगे चडशीं कामां जालां आनी तेंच्यांनी तो फंड यूज केलो आहा. ताका लागून आमी थोडे मेंबरांनी जी सामकीच कोणाक जाल्ली नासली तांकां आमी तेंची ती कामां अपलोड केली. ते एक आसलें. जेईक लागून इशू आसलो. सवेंद्र जो आमचो जेई आहा फाटले पावटीकूय मिटिंगेक तेजो इशू आसलो आनीक आमी तेजे कडेन उलयले कित्याक बाकीचे एक तो जेई आसा तो 5 जाणां आसा आनीक आमी मेंबरां कडेन उलयत कशें आसा थोड्या मेंबरांक थोड्यांगे बील बी जावपा आसा आनी आमी ताका अकस्मातीत जर चेंज केलो जाल्यार तेमकां थोड्या प्रॉब्लेम जाता. आमी ताका सांगलें तूं काम सारको कर मेंबराले आनी आमच्याय कडेन टायम कमी आसा ताका लागून परत आमी जेई चेंज करता हें करता म्हणल्यार मेंबराकूय प्रॉब्लेम जातलो. ताका लागून आमी काल COन दोगांनी उलयलां आमी तेजेर कशें सोल्युशन काडया आनी मेंबराची कामां कशी जातली हेजेर आमी कालूच आमी हांगा बसून उलयल्लें. आतां पयर हांवें ताका विचारलें आमगे 15 फायनान्साच्यो 11 फायली सद्या रेडी जाली आसा मेंबरांनी. आतां आमी सोमारा टेंडर काडटा म्हणून सांगता तांकां सांगलां. आनी कोणाले मेंबराले फायली रेडी जावपा आसा तशें म्हणून आमी मिटींग जातकीर काडया म्हणलें. मागीर सोमारा म्हणजे काडया म्हणून सांगता. आनी मुद्दम एक सांगपाक सोदता की जे आमचे आतां 20% कॅपिंग जे आसलें पळय न्ही ती सगळे जाण ते हेजेर हें आसा अशें ना. कित्याक एकदां कितें जाता अशें दिसता म्हाका 20% खूब जाणांक मारले म्हणटकीर एकूच कॉन्ट्रॅक्टराकूय तो परत परत काम मेळटा. ते हितूंतल्यानूय सॉल्व जातलो. हो गव्हर्मेंटाचो हो स्टेप्साक लागून तेणी तो घेतलो अशें म्हाका बरें म्हाका दिसता की 20% 4 जाणांक मारले म्हणजे एकूच कॉन्ट्रॅक्टर परत परत घेयत आसता. तो जो आसा इशू तोय बी हितूंतल्यान सॉल्व जातलो. ते मिक्स हें आसा सगळें. मेंबरांची चड बेगी कामां सोंपयल्या दर्जाची जातली अशें अशें आसा. सो त्या खातीर तेणी रेजोल्युशन घेवपाक क्वॉलिटी एखादें हें जावपाक शकता. कमी मारली जाल्यार आनी 20-30% गेलो 30% बी असो त्या क्वॉलिटी एखादें कमी डिक्रीज जावपाक शकता म्हणून तेंची. आतां आमी खंयची लोकां खातीर कामां घेता डेवलॉपमेंटाची ती कशी आसता ती एक 10 लोकां खातीर तरी तेजो वापर जावपा जाय यूज जावपा जाय. अशी हांवेंनूय मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सी काम घेतली पूण म्हाकाय मागीर ते सांगलें ते काम करतले एक 10 लोकां खातीर तेजो यूज जावपा जाय. म्हणटकीर म्हाका मागीर जेईन सांगलें मॅडम ती कामां आमकां घेवपा मेळपा ना कित्याक ते अशें आसा. म्हणटकीर आमी ती कामां केली ना. ताका कशें आसा तेगेलो जेई आसा तेणीन ताका तें पयलीं सांगपा जाय आसलें ताका तें खबर ना. म्हणटा तेणी तें कितें म्हणटा आपली लोकांक सांगलें आतां ती काम करतली म्हणटा तेगे जेईन ताका सांगपा जाय आसलें. कित्याक जे काम जे घेता न्ही ना काम जे घेता न्ही ते मॅक्सिमम काम जालें ना. तेगे फायल रेडी सुद्दां जाली ना. मॅक्सिमम बेनिफिशरी जे आसपा जाय अशें म्हणून आमी त्या उद्देशान काम घेता. म्हणटकीर थंय कितें जालें काम तेणी सगळे बेनिफीट कोणा जातले ते सिंगल बेनिफीट नाजाल्यार 2 जाणां बेनिफीट जातले म्हणटकीर लास्ट तें CO कळ्ळें. तेणी ते COन सांगलें की बेनिफिशरी थंय तितली ना त्या कामा खातीर म्हणून तेणी ते फायल रिजेक्ट केली. म्हणून तेणी तें मांडलें की बेनिफिशरी लागून इशू जाता. तशी आमी कामांय बी करपाक शकना की सिंगल बेनिफिशरी आसत जाल्यार तितले फंड्स युटिलायज करप बरोबर जायना म्हणून ते रिजेक्ट जाता. जमीन आमी पयलींच्या अध्यक्षान आयडेंटिफाय केल्ली पूण ती जमीन थोडे हेका लागून ती पास जालना आनीक एक्विजिशनाक करपाक मेळ्ळी ना. म्हणटकीर न्यू जमीन आमी ज्या तरेन आमकां जायी जशें पार्किंग बी हे ते जाय तशें आयडेंटिफाय जायना म्हणून ते जिल्लो भवन आमचे आयडेंटिफाय जायना ह्या खातीर ते फुडें गेल्ला. अभिनंदन केल्लें की 10 crores कसलो फंड तेतून आमकां
न्यू आमकां जे डेव्हलपमेंट वर्का RID. खातीर तो आमकां RID ते फाटली 4 वर्सां असोच आमी फंड दिला आनी आतां बीन हे आमगे लास्ट इयर पूण आमकां सीएमान आमकां बरो फंड दिलो प्रत्येक फावटी ताका लागून आमी सीएमाचें अभिनंदन केलें. चार्ज जेई जे आसा ते आमचे दोन चार्ज आसा दुसरे कडेन म्हणटकीर आमकां इशू कितें जाता आमचे एकदां एस्टिमेट करप मागीर बील करप म्हणल्यार टोटल एक फायल स्टार्टींग साकून सायटीर वचप साकून ती परत सायटीर वचोन तेजी बिलींग सुद्दां करता म्हणजे एकूच जेई हे जाता म्हणजे 2 दीस बी हांगा चार्ज दोन कडेन चार्ज आसता तेन्ना हांगा 2 दीस एक जेईक 5 मेंबर आसता म्हणटकीर तो इशू जाता आमकां. म्हणजे आमी मागला की आमकां फूल टायम जेई दिवचे म्हणून ते एकूच जेई आमकां फूल टायम आसा म्हणटकीर तो इशू जाता. फूल टायम जेई दिवचे म्हणून मागला आनी ते तरी आसतना आमी तेजे फॉलोअप करतले. टोटल 3 कोण करतो? 4 तरी आमकां मिनिमम 4 जेई ते आसा फूल टायम आमकां जायच सामके. % बिलो घेवपाचें आज डिस्कशन जालें जे गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडला 20% बिलो कॅपिंग आसलें तें काडून उडयलें तेजेर डिस्कशन जालें. थोडे मेंबराचें कितें आसा उलोवप सांगप आसा की तें मांडलां की 20% बिलोचे कितली वचप तें आजून कॅपिंग ना म्हणटकीर क्वॉलिटी कामाची क्वॉलिटी जी आसा कोणी 30% मारीत 40% अशें वचत त्या कामाची क्वॉलिटी जी आसा ती मेळची ना म्हणून तेंचें कन्सर्न आसा. म्हणजे त्या प्रमाणे तेणी कितें हें केलां की 20% बिलो कॅपिंग जें आसलें पयलीं 20%चे ते परत कन्सिडर करचें ना रिकन्सिडर करचें तेजेर विचार जावचो अशें म्हणून थोड्या मेंबरांनी मांडलां. म्हणजे ते आमी फुडें धाडटले इतल्या खातीर. देवचो ना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराची कामां 20% दिलो आतां येवचें ना अशें रेजोल्युशन तें ना 20% बिलो जे कॅपिंग काडलां तें रिकन्सिडर करचें अशें म्हणून हें जातलें. स्टेट गव्हर्मेंटाक आमी धाडटले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.